लँड ग्रॅबिंग, लँड फ्रॉड तशेंच इन्क्लुडींग मर्डर केसीत इन्वॉल्ड आशिल्लो सुलेमान सिद्दीकी हाका तुमी सगळींच जाणां वळखता आसतली। सुलेमान सिद्दीकी हाचेर गोंयानूच न्हय तर गोंया भायर दिल्ली, हैदराबाद हांगासर बऱ्योचश्यो क्रिमिनल केसीस ताचेर चालू आसात। सध्या जो सुलेमान सिद्दीकी आसा वो फाटले काही बरेचशे म्हयने म्हणूं येता की ज्युडिशियल कस्टडीन कोलवाळे जी सेंट्रल जेल आसा थंयसर आशिल्लो आनी गोंया भायर म्हणजे दिल्ली, हैदराबाद ह्या सारख्या जाग्यांचेर तेजे ज्यो क्रिमिनल केसीस चालू आसा त्या संदर्भा खातीर दिल्ली पुलीस जे आसा हे तेच्या इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर गोंयांत आयिल्ले आनी ताका फाटल्या म्हयन्यान 7 तारखेक सप्टेंबराच्या मेर्शेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले। तर दिल्लीच्या पुलिसांनी कोर्टा तर्फे अपियर करून ताची जी कस्टडी आसा ती दिल्ली पुलिसांनी मागून घेतली। सुलेमान सिद्दीकीक दिल्ली पुलिसांनी दिल्ली हांगासर व्हरून तेजेर जी फुल्ली कारवाई जी आसा तशेंच तेजी जी इन्वेस्टिगेशन आशिल्ली ती दिल्ली हांगासर चालू आशिल्ली आनी फाटले 1 म्हयनो सुलेमान सिद्दीकी दिल्ली पुलिसांच्या कस्टडीत आशिल्लो। गोंयांत नॉर्थ तशेंच सावथाक बऱ्योचश्यो क्रिमिनल केसीस ज्यो आसा ह्यो सुलेमान सिद्दीकीचेर चालूच आशिल्ल्यो आनी टोटल 7 ट्रायल पेंडींग केसीस तेचेर सध्या चालूच आसा आनी पेंडींग असल्या कारणान कोर्टा तर्फे जे दिल्ली पुलीस आशिल्ले तांकां परत परत नोटीस जी आसा ही धाडत रावताली। अखेरेक बऱ्योचश्यो नोटीस तांकां धाडल्या सुद्दां दिल्ली पुलिसांनी एकदांय त्या ट्रायलाक गोंयांत अपियर जावंक ना सुलेमान सिद्दीकीक घेवन। पण अखेरेक जेन्ना फायनल नोटीस कोर्टा तर्फे दिल्ली पुलिसांक गेली तेन्ना आयज एका म्हयन्या नंतर दिल्ली पुलिसांनी तशेंच क्रायम ब्रांचांनी सुलेमान सिद्दीकीक गोंयांत हाडलो आनी मेर्शेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केलो। अशें आयको येता की सुलेमान सिद्दीकीन बऱ्याचशा फावटी बेलीकूय अप्लाय केल्ले आनी कोर्टा तर्फे तेज्यो बेल जी आसा ही रिजेक्टूय जाल्ली आसा। सध्या अखेरेक दिल्लीच्या पुलिसांनी तशेंच क्रायम ब्रांचांनी आयज ताका JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केलो आनी परत एकदा हांगासर जे आमची कोलवाळे जेल जी आसा ताका परत जेशी बांदिल्ली आसा आनी ज्युडिशियल कस्टडी ताका व्हरत थंय पावोवच्या पयलीं जी मेडिकल एग्जामिनेशन आसा ती करपा खातीर सुलेमान सिद्दीकीक दिल्ली पुलीस तशेंच जे क्रायम ब्रांच आसा ताका घेवन सध्या आजिलो जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा त्या हांगासर हाडिल्ले आसा तेजी जी मेडिकल एग्जामिनेशन जी फिटनस आसा ती करपा खातीर आनी ताका आतां जे कोलवाळे सेंट्रल जेल जी आसा थंय ताका व्हेल्ले वयतले आनी परत ताका ती कंटिन्यू ज्युडिशियल कस्टडी जी आसा ही तेजी थंय चालू उरतली। सध्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया तेजे जे एडवोकेट आसात तशेंच पुलिसां कडल्यान की सुलेमान सिद्दीकी आसा हेची फुडली अपडेट कितें आसा आनी ही केस जी आसा सध्या कितें सध्या स्टँड करता पळय ती। सध्या दिल्ली पुलीस जे आसा हेंच्यांनी सुलेमान सिद्दीकीक अखेरेक गोंयांत हाडलेले आसा आनी गोंयांत हाडून ताका परत एकदा जेसीन रिमांडाक व्हेल्ले आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया फुडली अपडेट जो नोटोरियस क्रिमिनल आसा सुलेमान सिद्दीकी हाच्या बद्दल। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।